नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता चिकन काफ्रियल बर्गर। तर ताज्या खातीर हे हांवें चिकन काफ्रियल घेतला आणि हे चिकन काफ्रियल कशें करपाचें ताची लिंक हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिल्या, तर तुमी ती नक्की पळयात। ताज्या खातीर आमकां लागतली पोळी आणि हांवें पोळी घेतल्या। तर हाज्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी पाव घेवपाक जाता। पहिले आम्ही पोळी कट करून घेऊया। तर पोळी आमकां अशी कट करून घेवपाक जाय मदीं। ताचेर आमकां चिकन घालपाक जाय। अशें आमकां चिकन सारकें ताचेर घालून घेवपाक जाय। ताचेर घालुया आमी कांदो, ताचेर टोमॅटो, ताचेर घालुया आमी चीज आणि बंद करून घेवपाचे। पळयात, मस्त टेस्टी चिकन काफ्रियल बर्गर तयार आसा। पळयात, तुम्ही नक्की ट्राय करात, तुमकां आवडटलो। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात, देव बरे करू।